पंचायतीचो 186 ग्रामपंचायतीचो रिजल्ट जो आसा ऑलरेडी चालू आसा. सगळ्या ग्रामपंचायतीचो रिजल्ट अजून लागूंक ना. पण हांवें रिव्ह्यू घेतल्या उपरांत लक्षांत आयलें की ऑलमोस्ट भारतीय जनता पार्टीक सगळ्या ग्रामपंचायती क्लीन स्वीप केल्ल्यो आसा. 186 पैकी म्हाका दिसता मोर दॅन 150 ग्रामपंचायत ह्यो पूर्णता भारतीय जनता पार्टीच्यो भोवमतांत आयल्या आनी उरलेल्या पंचायतींनी म्हाका दिसता मोर दॅन 50% म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 50% पंच जे आसा हे बी तशे भारतीय जनता पार्टीचे आसा. त्या खातीर चडांत चड पंचायतीचे भारतीय जनता पार्टी ह्यो क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टीचे सरपंच पंच कार्यकर्ते जे आसा सरपंच पंच जातले. म्हाका दिसता लोकशाहीच्या नुसार ही इलेक्शन्स खूब म्हत्वाची आशिल्ली आणि त्यानुसार परत एकदा आमी म्हणटा लोकशाही मजबूत करपा खातीर ग्रामपंचायतींनी आयिल्ल्या सगळ्या पंच नवनिर्वाचित पंच सरपंच हांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात लोकशाही घटमूट करपा खातीर काम करचें. ऑपोजिशनान तुमची खूप टिका केली, पंचायत इलेक्शन तुम्ही पुढे ढकलून करताले. हे पळय आमकां शेवटी खंय तरी एक म्हणजे पावस हे रिजन आसलें, दुसरें ओबीसी रिजर्वेशन हे रिजन आशिल्लें. पण हे सगळे विशय कन्सिडर करून आमी थोडेशें पोस्टपोन करचें म्हणून मागिल्लें. आमी पळयलें की हे फावटी कितलेशे पावसान लोकांक वोटिंगाक भायर सरचें पडलें म्हणून तो डिमांड आशिल्लो. अदरवायज आमकां टायमार घेवपा खातीर आमकां कांयच फरक पडनाशिल्लो. शहरांप्रमाणे ग्रामीण भागातही भाजपचा पाठिंबा वाढतोय. स्वयंपूर्ण गोवा मोहीम तुम्ही राबवताय, कशा पद्धतीने त्याला फायदा होईल? स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 ही मोहीम हांवें परत एकदा भारतीय जनता पार्टी नव्यान सरकार जाल्या उपरांत आमी मोहीम सुरवात केल्या आनी सगळे आमचे स्वयंपूर्ण मित्र दर एक ग्रामपंचायतीन दर शेनवारा वचून स्वयंपूर्ण 2.0 ह्या मोहिमेचेर उलयत आसा. म्हाका निश्चितच खात्री आसा की ही मोहीम यशस्वी जाल्या. सगळ्या पंचायतीचेर परत एकदा आमचे हितचिंतक हे निवडून येवप हे ताचेच एक द्योतक आसा. म्हणजेच आमी म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय ही मोहीम ग्रामीण भागात रुजता आणि निश्चित रित्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे विजन घेवन आमी गांवागांवांत पावता. अंत्योदय तत्वाचेर गोंय सरकारच्यो आनी केंद्र सरकारच्यो येवजणी सकयल्या लोकां पर्यंत पावयता.